आमचे मुखार आसा फामाद तियात्रीस बरोयनारायण डायरेक्टर ताचो तियात्र हालीं सुणें बरो परजळटा बाब कॉन्स्टांतीन आमचे मुखार आसा. बाब कॉन्स्टांतीन ग्लोबल रोमी लिपी अभियान ही संस्थेन आमचे आमदारा लागीं सगळे आमदारा लागीं एक 2 रेजोल्युशनां ड्राफ्ट करून दिल्या. ती येता ती असेंब्लीन जुलयाचे 21 तारखेक तांणी ती असेंब्लीन मांडूंक आनी सरकारा तांणी ती पास करून घेवं. ते पयलें रेजोल्युशन जावन आसा रोमी लिपी इस्कॉलांनी शिकोवंक. तर हाचेर तुजें मत कितें? हांव कसायक राष्ट्र तियात्रीस म्हजी आतां सुणें तियात्र मार्गांव शारांत चालू आसा. आयज सावंडे आसा. सो हांव म्हणूंक सोदतां कोंकणी माच बरी आनी ती वयर सरोंक जाय. कोंकणी माचयेर आमच्या इस्कॉलांनी जावं फादरांनी दिसात कोंकणी माचयेक लागून कोंकणी मास आमकां जायी म्हणून फादर आमच्या दिसात आमी इगोजांनी दिसाचेर सांगत आसात. आनी आमी तियात्रिसूय दीस रात कोंकणी माचयेर कितें तरी दाखोवन लोकांक कोंकणी मास आमची जायी म्हणून आमी ती हें करतात. म्हणून ही कोंकणी मास आमी सांबाळिनात, ऑडियन्स लोक सांबाळटा. लोक आमचे बरोयनारायण तियात्राचेर वयल्यान ते कितें तरी मॅसेज घेवन वयतात कोंकणी माचयेची. आनी ही कोंकणी मास फकत आख्खे गोंयच्या लोकांनी आनी आख्खे इंडियेच्या लोकांनी कोंकणी मास सांबाळल्या. ही भास खरेंच आमकां जाय गोंयकारांक. आनी गोंयकारांची एकूच आशा म्हणटा ती कोंकणी भास आमची सामकी नॅचरल माय पायच्या पोटांतल्यान ती आमकां कोंकणी माचयेची उचकोन करची. चडशे तियात्रीस रोमेन लिपींतल्यान बरयता म्हाका दिसता. देवनागरींतल्यान कोण बरयना, रायट? सगळे रोमेन लिपीन बरयता. दुसरें रेजोल्युशन जावन आसा 1992 वर्साक इंडियेच्या सरकारान एक मायनॉरिटी कमिशन म्हणून घडोवन हाडलें आनी सगळे स्टेटींक सांगलें हेच भाशेन तुमी मायनॉरिटी कमिशन तुमचे एकल्याच्या स्टेटीन घडोवन हाडचें म्हणून. पूण आयज 33 वर्सां जालीं गोंयांत हें मायनॉरिटी कमिशन घडोवंक ना. तर तुजें हिसपान कितें हें मायनॉरिटी कमिशन सरकारान पास करचें ओ ना? सरकारान पास करचें. आमच्या सरकारान कोंकणी भाशेक लागून आमचे जायते तियात्रिसूय मेल्यात आनी बरे बरे लोक आमच्या कोंकणी भाशेक लागून जायते आजून झगडटात आनी आज पर्यंत आमी कोंकणी भाशेक लागून खूब वावर करतात. देव बरें करूं बाब. कॉन्स्टांतीन राष्ट्र.